India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. आम्ही आमकां एक 15 दीस मायज एक म्हयनो मायज मेळत म्हूण आमी सुप्रीम कोर्टान गेले. ते म्हणटाना आतांच घेवपाचें. आतां आमच्या हातीन कांयच उरो ना सरकाराचे. फूल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोर्टान स्टेट इलेक्शन कमिशनरा दिल्ली आसा. सो तेजी जबाबदारी जावन आसा. हायकोर्टाचे अर्दी आड सुप्रीम कोर्टात गेल्ल्या गोंय सरकाराक धपको. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचे अर्दीक हात लावंक न्हयकार दिवन सरकाराची SLP भायर मारली. आतां वेंचणूक 10 ऑगस्टाकूच जावपाची. सुप्रीम कोर्टाचे अर्दे प्रमाण 12 ऑगस्टा पयलीं वेंचणूक प्रक्रिया सोंपूंक जाय. The SLP filed by the Goa government came up before the Supreme Court, and Supreme Court has not entertained this SLP. But the Supreme Court has said that in case there is difficulty in holding of these elections during monsoon, and because of the monsoon, the Election Commission should approach the High Court with this grievance and this problem. That is what the Supreme Court has said in its order. So let us see what the Election Commission is doing about it. दुसरे वटेन हायकोर्टान OBC आरक्षणाची याचिका भायर मारली. हायकोर्टान निकाल दितना निरीक्षण नोंद केले ते अशें. OBC आरक्षणाचे रजाव दिवन वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेक कळाव करचो न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला. OBCक आरक्षण दिवपाचे तरतुदीत कायद्या प्रमाण म्हणला, संविधानीक म्हणूंक ना. SC ST वा बायलांच्या आरक्षणा विशीं राज्य विधिमंडळान शाल शब्दप्रयोग केला. OBCक आरक्षण दिवपा वेळार राज्य विधिमंडळ मे शब्दप्रयोग करता. OBCक आरक्षण दिवंक म्हूण वेंचणूक फुडें धुकलप कायद्याक धरून ना. आता रिझर्वेशन केलं जाऊ शकत नाही आहे इतक्या उशिरा, आणि रिझर्वेशनचा आता प्रश्न जर काढला तर इलेक्शन्स वेळेत होऊ शकणार नाही. या कारणास्तव त्यांनी पिटिशन बाहेर फेकलेलं आहे. राज्य वेंचणूक आयोग चड करून 11 जुलयाक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काडूंक शकता. हेची देविदास पांगम म्हणटा वेंचणूक आयोगान मनार घेतल्यार OBCक अजुनूय आरक्षण मेळूंक शकता. Otherwise, what will happen is for next 5 years, the OBC community will suffer, and that will be contrary to the Panchayat Raj Act, also the Constitution. So therefore, entire burden is on the State Election Commission now. If they want, they can provide for this reservation, and I think it is possible for the Election Commission to to provide for reservation. Election Commission on no count should avoid reservation for OBC in the ensuing election. सुप्रीम कोर्टाचो वर्डीक येयला, कारण आमकां इलेक्शन 10 तारखेकूच घेवचें पडटलें. म्हणजे आमकां इलेक्शनाक आमी 10 तारखेकूच वतले, कारण इट इज सुप्रीम कोर्टाचो वर्डीक. सेशनाचे दुसरे वटेंतल्यान OBC कमिशनान ऑलरेडी आपलें रिजर्वेशन सबमीट केलां स्टेट इलेक्शन कमिशनान. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली स्टेट इलेक्शन कमिशनाक, सो दॅट यू कन्सिडर दॅट OBC रिजर्वेशन आनी वन्स अगेन तूं कॉरिजंडम जो आसा पळय न्ही ताका काडचो, ही आमची OBC कमिशना खातीर रिक्वेस्ट आसा. सो आपल्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आमी रिक्वेस्ट करतलो, सो दॅट नवीन जर कॉरिजंडम काडलो जाल्यार आमचे जे OBC भाव आसात तांकां आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें आसा, अशी सरकारची इच्छा आसा. आनी ताकाच लागून तर आमी OBC कमिशनाच्या फाटल्याक लागून जे ट्रिपल टेस्ट करून ज्या पद्दतीन तांकां सबमीट करपाक जाय तोय ऑलरेडी आयज सबमीट केलो. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली, सो दॅट तेणी जे काडलें जाल्यार OBC रिजर्वेशन मेळपाक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.